द्रव्य संतोषात उल्हासात दिवशी काळसात बलिदान भेटो बापा मंदिरांत जमल्या बुद्धिमानान त्या काळजांत कुटुंबा स्पिरितान महिमा तुझी सदा संतोषात गायता उतर तुझे ऐकूंक आशेता जिवियेंते पाळच्या कृपा मागता जिविताच्या उण्याक येता सासणीची भीती म्हूण परता संतोषात उल्हासात दिवाशी काळसात बलिदान भेटून बापा मंदिरांत जमल्या भक्तिमानान खालत्या काळजांत कुटुंबा स्पिरितान महिमा तुझी सदा संतोषान गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. ख्रिस्त दैमगाच्या बहिणीनो आणि भावानो बाळकाची मान करूंक ताचे लागचें बेसांव मागोवन घेवंक हे कुटाम तशें आलतरी मुंतरी आमी सांगता मेळ्ळ्या मावून रावून आमच्यो गरजो सगळ्यो ह्या आलतारीर आमी दवरया. आमच्या खासगी गरजां पासून आमच्या कुटुंबा पासून आनी आमच्या मोगाच्या आनी सगळ्या मनशां खातीर एकामेका खातीर मागूंक आमी प्रयत्न करया आनी तीच मागणी सुरेस्परा देवाक ह्या मिसा वेळार हांव भेटयतां. आयजच्या तुजी आमकां मेळचेली सांग कितें म्हळ्यार जो कोणाक बाप ओडटा गे तो क्रिस्त थंय वेता. जो कोण क्रिस्त थंय वेता गे ताका बापान ओडला म्हणून हें सत पयल्या वाचपांत अपोस्तलांच्या कृत्यांतलें पयल्या वाचपांत चारित्रीक घडीक आमकां आयकूंक मेळटा. पयल्या वाचतना कान दिवन आयकया कसो हिजडो इथिओपियाचो हिजडो क्रिस्त थंय परिवर्तन जाता म्हणल्यार आमकां आयकूंक मेळटा. वांजेलांत कशें आमचें जिवन क्रिस्त थंय वडीचें म्हणून आमकां पयस पुसा शिकयता तें समजून घेवंक प्रयत्न करया. आमी त्याच्याच विशयान हांव तुमच्या लागीं उलयतालो. आतां भेटोवचें हें बलिदान सर्वेस्परा देवा मांडच्या खातीर आमची बदकां आमी कल्चरपणी ओळखून घेवया. हांव पातकी सपत्नाथाबाक आनी तुमकां मावा बहिणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनाचे तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगिमोचना संपार मगीर सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बहिणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सपदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन.
प्रितेच्या बापा जेवच्या भोव पवित्र नांवांक आमी मान दिता आनी त्या नांवांक तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताचे गोडसाण साकोण दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडोवंक आमकां पावय म्हूण आमी तुज्या लागीं घालतेपणी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ सोमियाच्या एक दुतान फिलिपा लागीं उलोवन म्हळें, उठ आनी जेरुसलेमांतावन गाजाक वेच्या रस्त्यान म्हणजे अरण्याच्या वाटेन तेनकाक पयन करन वच. फिलिप उठून पयन धरून वेता आसतना वाटेर ताका एक एथिओपियाकार भेटलो. तो एक हिजडो. एथिओपियाचे खांदेक राणयेचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या आख्या भंडाराचो खजानदार जेरुसलेमाक यात्रेक जावन गेल्लो तसलो आपल्या गाडयेर बसून इजाइया प्रवाद्याचें पुस्तक वाचीत आपल्या गांवाक फाटीं वेतालो. पवित्र आत्म्यान फिलिपाक म्हळें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलिप धांवून फुडें सरलो आनी सरशी पावतच एथिओपियाकार वाचून आसलेलो थंय इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानांत पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजता म्हणून फिलिपान ताका सवाल केलें. कोणें एकल्यान विवर दिवन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजोवचें? जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्यार ताणें फिलिपाक गाडयेर सोडून आपणाशी बोस म्हूण आपयलो. तो वाचतलो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां हीं. मारूंक परच्या बकऱ्या बरी ताका व्हेलो. लोंव कातरतल्याच्या मुखल्यान मावन रावलेले शेळये बरी. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताका हलको केलो आनी ताका न्हीद कर दितलो कोणूच ना जालो. ताची जिणी ह्या संवसारांत मुटवी केली देखून ताचे संतते विशयांत कोण कितें उलोवंक सकत. हिजडो फिलिपा लागीं म्हणालो, सांग म्हाका प्रवादी, हें कोणा विशयांत म्हणटा? आपणाच्या विशयांत वा दुसऱ्या कोणा विशयांत? तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांत हांव आरंभ करन जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट म्हूण धरून वेतना थोडें उदक आशिल्ले सुवातेक पावले. पळय, हांगा उदक आसा म्हळें हिजड्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें अडकळ? ताणें गाडी रावयली. फिलिप आनी हिजडो दोगी उदकांत देवले. फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण उदकांतले ते वयर सरतच सोमियाच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान भरून आपली वाट धरून चल्लो. पूण फिलिप अजोतांत पावलो आनी थंय तावन सेजारियाक वचून पावसर वाटेर आसलेल्या सर शहरांनी सुवार्ता परगट करीत गेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार.
तुझी कुंकी म्हणून हावे भोग घाली पूण ताची अर्गा स्तुती मुझे जिबेर सुटली ना भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची भोग उठया भूमीच्या निवास्यानो देवाक आनंदाची भोग उठया Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. हांव सर्गीतान देवून आयलोलो जीव उंडो म्हणटा सोमी जो कोण हो उंडो कथा तो ससना जियेतलो Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमच्या येसोवे आसो जुवाम परमने जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या त्या वेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें म्हाका धाडलेल्या बापान ताका ससी व्हडले करीत कोणूच म्हजे ससी येवंक सकना हांव ताका निमाणे दिसा जिवंत उठयतालो ती समेस्त देवालाचे खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यानूच बरोवन घालां बापाक काण दिवन ताचे तावनूच शिकता तो हर एकलो म्हजे ससी येतालो तशें म्हळ्यार बापा कोणेय देखला म्हणून न्हय जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला सतच हांव तुमकां सांगता जो कोण सत मानता ताका सस्तीक जिवीत मेळटा हांव जिवीत असो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्न केलें तरी ते मौन पावलें पूण सर्गांत हांव देंवन आयलो उंडो तसलो न्हय कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना हांवूच तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जिवो उंडो वो उंडो खाता तो ससना जियेतालो संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजें मास देवाचे उतार्ये वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो पांत्या परार आतां आमी देवाचें उतार आयकलें ताचो गूण अर्थ समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया क्रिस्ताचें जिवीत क्रिस्ती मिस्तेर मनशाचें जिवीत मनशा मिस्तेर क्रिस्ताच्या मिस्तेरांत बदलूंक जाय आमी क्रिस्ता बरीं जावंक जाय हें एक सत शिवाय आमी सर्गारा जावचें नांव बापाक आमी संपूर्ण तरान वळखोवचें नांव हें पयलें वाचपान आमी पळयलें इथिओपियाचो हिजडो जेरुजलेमांतल्यान आपणाच्या गाडयेर बसून वेताना वेळ पाशार करचे खातीर तो बूक उक्ते करता आनी वाचता आनी इसाया प्रवादीन क्रिस्ताच्या पाशावान बरयल्ल्या त्यो संगती तो वाचता पूण ताका समजना तेन्ना फिलिपाक देवाचो स्पिरीट प्रेरण दिता गाडये सरशी वच म्हणून तो वेता आनी ताणें वाचचें आयकता आनी ताच्या दिसता तूं वाचताय तें तुका समजता गी आनी तो हिजडो सांगता म्हाका समजोवचें कशें तेन्ना तो गाडयेर चडटा आनी क्रिस्ताच्या पाशां विशयी ताका शिकयता आनी प्रिस्त फिलिपाक
फिलीप परिवर्तन जाता आपणे जिणी बदलाय जाय क्रिस्ताक हांवें समर्पण दी जाय म्हणून आनी मुखार वेताना तांकां एक उदक मेळटा तें उदक पळोवन तो हिजडो सांगता तर हांगा उदक आसा म्हाका कित्या बाबतींत तूं दिना गी म्हणून पळया भाव भयणीनो सर्वेस्पोर देव एका मनशाक कशें ओडटा गी म्हणून तो हिजडो परकी मनीस पूण सर्वेस्पोर देव ताच्या स्पिरिता मुखांतर ताका जेजू क्रिस्ता थंय ओडता तें एक चरित्रीक सत्य आमी नेगार करूंक जायना आयच्या पयल्या वाचपान वाचलें वही हिजड्याक देवान आपणास अशें ओडलें तुका आनी म्हाका आमकां ओडलां गी आमकां आमी संपूर्ण तरान देवा समर्पण दिलें जाल्यार हांव गी म्हणलें सत्य आमकां दुसऱ्या वाचपान आयकूंक मेळटा हें समजत जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर क्रिस्ताचो मिस्तेर आमी समजूंक जाय क्रिस्त आयिल्लो संवसारांत आपणाकच बापाक आनी पेल्याक समर्पण दिवंक आनी ताणें जायती शिकोवन दिली सत शिकयलें आजापां केलीं कश्ट मरण सोंसलें कुर्सार मेलो पुनः जिवन जालो ताणें आपणाकच सर्वेस्परा बापाक समर्पण दिलो भाव भयणी दया कर ना असो अर्थ समजून घेया लेट अस बी एनलायटन बाय दीस ट्रूथ क्रिस्त आयलो आपणाकच सर्वेस्परा देवाक समर्पण दिवंक आनी त्या समर्पणाची वाट पेल्याक समर्पण दिवंक पूण ताच्या शिसांक हें समजलें ना जेजू क्रिस्तान वो साक्रामेंत घडलो युकरिस्ताचो साक्रामेंत घडलो कसो ताणें कुर्सार आपणाच्या रगात ताणें मांस दिलें गी सॅक्रिफिसांत भेटयलें तेंच ह्या युकरिस्ताच्या साक्रामेंतान तेंच मांस आनी रगात आमकां दिवच्या खातीर प्रत्येक तरान तो साक्रामेंत ताणें घडलो अशें आपणाक देवाक बापा समर्पिलो आनी समर्पणाची आमकां एक सत आपणाकच आमकां दिवन आमकां शिकयलें म्हणजे जेजू क्रिस्तान आमची सोडून केली आपणाच्या जिणेचो सॅक्रिफीस करून आनी आमच्या जिणेचें खाण आनी पिवण जावन हें सत आमी सतन पाव आमकां बाप्तिस्म मेळ्ळा देवान आमकां क्रिस्ता थंय ओडलां त्या खातीर आतां आमी मिसाक आयल्या आनी आमी नोवेन करता क्रिस्ताक आमी मांडटा साक्रामेंत आमी पाळटा आनी पोरस आमी 40 वरांचें आराधन केलें आतां तुमच्या कडेन एक सवाल क्रिस्ताचो मिस्तेर आराधन केल्ल्या वरा जालें गी जर तर क्रिस्ताचो मिस्तेर आराधन केल्ल्या वेळार मात्र वा नोवेन केल्ल्या वेळार मात्र या मिसा गेल्ल्या वेळार मात्र जालें तर जाल्यार ताच्याकी वर्त्या तरान जेजू क्रिस्तान आपणाच्या जिणेचो सॅक्रिफीस भेटयलो पूण तो पावलो ना ताका आमकां कसो पाळटो पावसो 40 वरांचें आराधन या नोवेन या मीस आयकोन आमचो कायदो जालो म्हूण आमी चिंतून जाल्यार आमी क्रिस्ता समर्पिल्ले म्हूण चिंतून जाल्यार देवान आमकां क्रिस्ता थंय ओडला म्हूण आमचें निचेवत जाल्यार आमची जिणी दुसरीच जाताली आनी निजाकी तशी जावं पावता दुसऱ्या वाटेन आमी क्रिस्ता थंय पळोवंक जाल्यार ह्यो साक्रामेंत घडोवन ताणें आपणाकच दुसऱ्यांक दिलो पयले सुवातेर आपणाचो सॅक्रिफीस भेटोवन बापाक दिलो दुसऱ्या सुवातेर आपणाचो वो साक्रामेंत घडोवन दुसऱ्यांक दिलो आनी तशें फळ जावन आज आमी कुमगार घेता आतां तुमच्या लागीं हांव विचारतां आमच्या घरा जायतीं जाणां आसात दादलो स्त्री भुरगीं कामागार प्रायवंत आवय बापूय तुका कसो तांकां दिताय तूं आपणाकच कसो तांकां दिता ही म्हणलें सवाल तुज्या ऑफिसांत तुज्या बिझनेसांत जायतीं जाणां आसात वाटेर या पयनार तूं जायत्या मेळटाय तूं दुसऱ्यांक आपणाकच कसो दिताय ही म्हणलें क्रिस्ताचें करार क्रिस्तांव जिणी जावन आसा कराराची जिणी क्रिस्ताचे करार
आपणाकच दुसऱ्या दिवच्यांत आटापून आसा. असो दृश्टांत दादलो आनी स्त्री लग्न जाताना करार जातात, कॉन्ट्रॅक्ट करतात न्ही, करार जातात. आनी स्त्री आपणाकच दादल्याक दिता, दादलो आपणाकच स्त्रियेक दिता. तुम्ही तुमच्या दादल्यांक स्त्रियानो कशें दितात? तांकां बेजाराय हाडटात गी, तांचो संतोष वाडोवंक पळयतात करतात गी. तुम्ही दादल्यानो तुमच्या स्त्रियांक कशें चलयतात? म्हजो दादलो आयलो म्हणटाना तांच्या काळजांत संतोशाचो उमाळो येता गी. तुम्ही तरणाट्यानो तुमच्या घरा आसच्या प्रायवंतांक पिडेस्तांक कशें पळयतात ही म्हणून. जर तर आमी ह्या नोवेनाक येवन मीस आयकोवन कुमगार घेवन 40 वरांचें आराधन करन, जर तर पेल्याक क्रिस्तान आपणाकच काली करन ह्या सक्रामेंता मुखांतर आमकां दिल्ल्या बरी आमी आमकां काली करन दुसऱ्यां दिनात जाल्यार प्रायवंतां जावन पिडेस्तांव जावन जादल्यां जावन कोणाकी दिनात जाल्यार आपूण आपणाक देव मास्टर समेस्तांक न्ही. तितल्यार आमची जिणी मुक्त जाली गी. वो क्रिस्ताचो मिस्तर, हे क्रिस्तांव करार आमी समजोवंक जाय. न्हीत जाल्यार सदांच सर एका ब्रेस्तार आमी नोवेना येताले हांव, आयताराचे मीस आयकताले हांव, आनी आमची जिणी सदांच्या बसेन यथा म्हणटात, सदांच्या बसेन चलतली, पूण जिणी बदलची ना. घरा तोंडां भोंवतली, सेसांबारा एकामेका पळोवची नात, पूण आमी आमचे मीस आयकोन सुवेताले हांव. तसल्यांक निमाणे दिसा सरस्वती उठयतालो गी. भाव भयणीनो, बाळका जेजूचें नवें करता हांव. ताका मान दिवंक आयले हांव, ताच्या लोकचे उपकार मागूंक आयले हांव. तर ताचें उतर आमी आयकया. आमी कशें देवाक समर्पण दिता हांव गी, तशेंच परस्पर एकामेकाक समर्पण दिया. हें कशें आमकां समजता? केन्ना आमी दुसऱ्यांच्या जिणेंत संतोश हाडूंक प्रयत्न करता हांव गी, आनी संतोश जाकी येता गी, तेन्ना आमी आमकां न्हयच देवाक दुसऱ्यांकी समर्पण दिलां म्हणून अर्थ जावंक पावता. तेन्ना आमी सस्तांचे जीव जोडोवंक पावतले हांव. आमेन. तुमचें बलिदान सर्पदेदा देवपाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक नेहमी आणि आमच्या पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मनान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी तुजे लागीं घालतपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराताय सर्वेस्वर आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आणि ससनाच्या देवा, सर काळी आणि सयत आम्ही तुका दिन वाचूं फावो, वो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. पूण अदेक करून या उत्तीम काला तुझ्या महिम्याची कीर्ती आणि वाखावणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्क बाली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा, तो असो आमचो शेरोती जावन तुजे मुखार सदांच आमचे राखण करता. एकदम बली जावन मरलो आनी तो मरना, पूण सस्नांक आसा तो जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सगळे दाळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्वेस्पर सरकाने संसार बनला तुझ्या वैभवान. भूल सर्गी तुकाचे, भूल सर्गी तुकाचे, भूल सर्गी तुका जय 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 जय. भूल सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. भूल सर्गी तुका जय 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 जय. भूल सर्गी तुका जय. बापा खरोच पवित्र, तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुखेन कस्टमरान सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी इतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वारोवतले. हें म्हज्या उडासा करात. Bort so gut purgatoria. Sumia Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुन्हा जीवन आम्ही पळता. तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही लत्रिता. बापा जीवच्या मरणाचा पुन्हा जिवंतपणाचा आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि व जिवित सोंड आणि सोडोवची काळ तुका समर्पिता.
तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा. ओके पृथ्वीचे विस्तरलेले तुजे पळय सभेचो उडास कर आनी फ्रांस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे या जेके वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगान वाडय. पूण जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजोळी मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता. हांव कर मरिये देवाच्या माये संगाती भगवंत धर्मदूत आनी सर कडेन तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्सांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गो आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या ओपाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची भातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिविताचो वचकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येण्या भरोशान रयतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर कानांतली वाटाय. कित्याक व्हडली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय बगा तुवें आमच्या तुज्या काकुळचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशोर मागीर तिका शांती दे आनी एकवटा सांबाळ. तूं जी येता रजोर चलयता ससनाच्या ससनाक. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेचे जेवण आपयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सम्यान तुजे भितर येशूचे म्हाका भोवता पूण तुज्या उतरांत भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. कुर्बेदिनी हाडून ये सोम्या जेजू जीवित नवे करूंक ये सोम्या जेजू कुर्बेदिनी
Masu suruh timsu Mikul bukatim Taban bagul so Bukal Jesu amsu Yesumya Jesu Kulpitini hadumye Yesumya Jesu Jivit nove kurukhe Yesumya Jesu Kulpitini hadumye Yesumya Jesu Jivit nove kurukhe प्रार्थूया प्रतिबंधपा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिले या तुझ्या मोगाच्या येवजणे पासत वो दिन वसो यज्ञ संभ्रमण जेवच्या नांवान आटापली तुजी सोडवण सगळ्या मनशां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां तूं फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारूंक सर्गा तुका सस्नां काणूंक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं कालतेपणी प्रार्थिता त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिफा आमेन. मोगाचेनो मेयाची 15 तारीख आयतारा हांगासर आमी एका दिसांची रेतीर येवजण केला. ही रेतीर प्रत्येक जावन भुरग्यां खातीर आनी युवा जाणां खातीर तांच्या आवय बाबाय सांगाता येवन देवाचे आशिर्वादां जोडच्या खातीर ही रेतीरची येवजण आमी केला. त्या देखून तुमकां सर्वांक ह्या रेतीरेक आमी वतायाचे आनी मोगाचे स्वागत दिता. ही रेतीर चलून व्हरतात ब्रदर जॉय लसरादो पयलें पोटा आतां गोवांत आसात आनी ताजी टीम. त्या देखून मेयाची 15 तारीख सकाळी 9 वरां सांजेर 5 वरां पर्यंत एका दिसाची रेतीरेक तुमकां स्वागत. स्वरुपी रावया. बाळका जेजूचें नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता राम सो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी जेजू मनशाचो इस जावन जियेल्लो सत्याच्या गतांनी तूं मनशां पावलो ताकून कोण दैवीक वैत म्हणलें नांव तुका पावतलें एना तांकां शिकलो जेजू मेस्ते म्हण नांव वाडलो ताच्या बाळपणांत हांव तो मनशाक पावता
पाकसो जेदू बळो म्हणटा कितलो चड तुमकां मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची सवते सावां आमच्यो गरजो बाळका जेजूच्या पांया तळ आमी दवरया आनी सांगाता मागया म्हणून ये भगवान जेजू बाळका तुजी सत पदवी अजा भितर आवडा केली आसता तुका मुखोलेलो आसता तुका बातेणी उलो मारला सकड दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बोल. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पळय जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो जितलो टोकर आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशें आमची बदकां बगोस ती आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिय कुर्पें बरोले सुमेंद्यो ती सांगता श्री आमिता तुमचो देव आनी सदैव फळ जेजू जेजू आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांग घालून महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांग घालून महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांग घालून बाळका जेजू मागणे ये अजा पचा जेजू बाळका तुज्या मुखार आमी मागता इतले वेद मध्ये बसलेले मान बळीत आमची मागणी स्वीकारसूं दी इतले अत्रेकान मागची दुख्खा आमकां दिवं दी आड आमच्या वेले वस्तूंनी निराशपण कुमकून उजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र संगता आमी तुका वदनुच्या सदा सर्वता. आमेन. जेजून आमकां केल्या सर उपकारां खातीर बेसां खातीर अर्गां दिवन सांगता म्हणया येव बोड दाबळो जेजू तुका सोडटा ते आमकां दया केले उपकारा खातीर अर्गां मेटूंक आमी येयल्या तुजे कपडोती आमी वदनीतल्या दोन आमकां देव रस्तार आनी सांबाळणार ती सगळी पातेणी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापती मारी मारी बात लोकशिकवा विस्तारवनी तर लोक तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत तुजी काळनातली दैवीक मदत जोडून दीत तर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशीर्वाद स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय राव आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो राव आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो राव आनी तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो राव आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो राव आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडुका प्रभाच्या जेजू बाळका मान करता लागीं आनी पयस जावं संगी जमल्या महिमा आमी तुजी वर्णिता तुजे परिचय आदार मागता जेजू बाळका आमकां विज्ञान वरांतली तूं सांबाळ माया मोगाची दी कुर्पेचे बेसांव दी आमकां कुर्पेचे बेसांव जेजू बाळका आमकां विज्ञान वरांतली तूं सांबाळ माया मोगाची दी कुर्पेचे बेसांव दी आमकां कुर्पेचे बेसांव मुखार पुत्रा सोवे
हांव फार बरी अशी माती आमकां भजन पुस्तकी करवे आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.